MPT पोर्टाक लागून त्रास जाताले. सो हेकाच लागून आमी NGTन गेले कित्याक द MPT port was planning to deepen the navigation channel from 14.5 to 19.5 meter. सो जेन्ना NGTन स्टे ऑर्डर काढलो त्या ड्रेजिंगाचेर पब्लीक हियरिंग मागीर जालें. त्या पब्लीक हियरिंगाक आमकां कळलें की हे जे प्लॅन जे आसा हो पळय नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर पळय जालेलो आसा, पोर्ट डेव्हलपमेंट पळय जावंक सोदता तो फकत सागरमाला प्रोजेक्ट गव्हर्मेंट सेंट्रलान प्रमोट करूंक सोदता. आनी ह्या सागरमालान प्रोजेक्ट 7,500 kilometers of a coastline and 35,000 kilometers of a river line will be converted into an industrial manufacturing port-led development hub. So basically in short, this CRZ dilution पळय जाला हो हे सागरमाला प्रोजेक्ट फॅसिलिटेट करपाक सक्सेस जावपाक हो CRZ हाडला. आयज आमी पळयला 2 जुलयान तेंच्यांनी अमेंडमेंट काडला. हजार्ड लायन जो आसा तो तेंच्यांनी डायल्यूट करपाचें चिंतला. हो हॅझार्ड लायन जो आसा हो हॅझार्ड लायन म्हळ्यार कितें जे इको सेन्सिटीव एरिया जे आसा कजाळलें मँग्रोव जे आसा जे एनवायरमेंट जो एनवायरमेंटा लागून जो सी रायज जो जालेलो आसा ग्लोबल वॉर्मिंगाचो सी रायज जालो आसा जो एनवायरमेंटल प्रोन जो एरिया जो आसा ह्या एरियान फ्रॉम 5 meters to up to 7 kilometers डिमार्केट करपाक जाय. कित्याक आयज बायणा पळय 2015 पळय डिमोलिशन जालेलें तो कित्याक लागून जाल्लें सरकार कितें म्हणटालो हे जे रावता स्टेईंग क्लोज टू द कोस्ट लायन आनी हेंचो जो फ्युचर जो आसा हे मरोंक शकता आनी हेका लागून 2000 घरां तेंच्यांनी डिमोलिश केले. पूण आयज CRZ जो येता तो 50 मिटरान हाडटा आनी गोंयचें जे पॉप्युलेशन जे आसा जे ऑलमोस्ट 25% ऑफ द पॉप्युलेशन लिव क्लोज टू द कोस्ट लायन म्हणजे आख्खे 25% ऑफ कोस्ट लायन लोकांक कवर करूंक सोदता. पूण हे जे आसा आमी आयज निशेध कोत्ता 2018 नोटिफिकेशन आनी हे जे 3 अमेंडमेंट जालेलो आसा तो आमी मागता सरकाराक तो फाटीं घेवचो. कित्याक हे जे अमेंडमेंट जालेलो आसा हे कायद्या भायर आसा. कित्याक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो म्हणटा क्लियरली हो आयज CRZ नोटिफिकेशन येयल्लो कित्याक टू प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल डेव्हलपर्स ऑफ द कोस्ट टू रिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट ऑफ द कोस्ट कित्याक कोस्ट लायन फ्रजायल आसा म्हणून. पूण हे instead of increasing the CRZ from 500 to 700 meters, these people are reducing to 50 meters. कित्याक आयज ते म्हणटा की ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आसा सो 1.50 rupees per kilometer जाता. And if they get the sea front or the river front, that is waterways, then तेंचो कॉस्ट पर किलोमीटर 0.25 पैसा जाता. हो जो कॉस्ट 1.25 पैसा सेव करपा लागून व्हडले कॉर्पोरेशनाक प्रॉफिट मेळपा लागून लायक अदानी जिंदाल विच इज ऑलरेडी टेकन ओवर द पोर्ट आयज पोर्ट प्रायवेटायज जाला ऑटोनॉमी जाला म्हळ्यार आयज MPT ज्युरिडिक्शन फ्रॉम दोनापाल टू बेतूल 53 kilometers आसा आनी नॅशनलायजेशन रिवर सो रिवर्स जावन 200 kilometers म्हळ्यार 200 kilometers and 53 kilometers आयज इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर जावपाचो आसा. सो आमी मागता सरकाराक की हे जे नोटिफिकेशन आसा ताबडतोब विड्रॉ करचे आनी आमी मागता सगळे गोंयचे लोक ह्या इश्यूचेर एकवटान रावूंक जाय. कित्याक हे डिस्ट्रक्शन इज नॉट ओनली फॉर फिशरमॅन, इट इज ऑल्सो डिस्ट्रक्शन फॉर ट्युरिजम. कित्याक आयज मायनींग क्रायसीस जालोलो आसा. आमी पयले मायनींग इलिगल जाले सगळे जाण इलिगल करपा जाले आनी मागीर काबार जातकूच सगळे जाण उठले. आमी पयलींच उठ्ठा, आमी पयलीं सरकाराक सांगता पळय अशें जावपाचें आसा तुमी आतांच आमचें आयक. सो आमी मागता सरकाराक की हे जे CRZ जे आसा फिशरमॅनाक काबार करपाचें आसा, शेक ओनर्सांक काबार करपाचें आसा, जे कोस्टल इकॉलॉजी बिझनस जे करतात ते काबार जावपाचें आसा आनी एट द लार्ज जे कोस्टल रावता ते लोक ते काबार जावपाचें आसा. आमी डिमांड केलेलो आसा. 2 दीस पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली तेन्ना आमी स्टँड आमचो असो दवरलेलो आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीन. हे जे नोटिफिकेशन काडलेलें आसा 2018चे CRZचे हे एक्चुअली आमचो डिमांड आसा की हे विलेज लेवलाचेर एट पंचायत लेवल तेच प्रमाणे जिल्हा परिषद लेवल म्युनिसिपालिटी लेवल्स
आनी तशेंच असेंब्ली लेवलाचेर हे सगळ्या लेवलाचेर हेजेर डिस्कशन जावचें. तशेंच जे पंचायत लेवलाचेर जे आमचे ते सगळे कडेन जे डिस्कस जाल्या उपरांत सगळ्यां कडेन जिल्हा परिशद म्युन्सिपाल्टी आनी असेंब्लीचे लेवलाचेर हेजेर डिस्कशन जावचें आनी तेज्या उपरांत गोवोरमेंटान तेजेर स्टँड घेवचो. तेज्या पयलीं हे इम्प्लिमेंट करचें न्हू, हेजेर स्टॉप दवरचें, हेजेर खंय तरी बंदी घालची असो आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो. तेच प्रमाणे हे जे नोटिफिकेशन येयलेलो आसा हेजो आमकां गोंयकारांक स्पेशली आमचे गोंयचे जे फिशरमॅन भाव आसा तांकां कसलोच हेजो बेनिफीट जायना, कसलोच हेजो आदार मेळना. बट हेजो जो बेनिफीट जाता तो मॅक्सिमम हे जे इंडस्ट्रिज आसा स्पेशली गुजरातचे लोक जे इंडस्ट्रीज आसा तेंच्या बेनिफिटाक लागून खंय तरी हो कायदो इम्प्लिमेंट केल्लो आसा अशें सगळ्यांक दिसून येयलेलें आसा. सो आमी मागताय गोवोरमेंटा कडेन की हे जे नोटिफिकेशन आसा ते सद्या अंडर एबियन्स दवरचे, हे आमचे इम्प्लिमेंट करचे न्हू जे पर्यंत हेचेर भासाभास जायना. आतां हालींच थोड्या दिसांनी असेंब्ली सुरू जावपाची आसा, ते असेंब्लीक सगळ्यांच्या मदीं हेच्या बद्दल डिस्कशन जावचें आनी तेज्या उपरांत गोवोरमेंटाचें डिसिजन घेवचें. कित्याक आयज हे गोंय म्हणटा ते आमचे धाकटुले स्टेट आसा जंय आख्खे वर्ल्डाचे लोक येता कित्याक हेजे नॅचरल ब्युटीक लागून आनी एक देवाची आमकां देगणी आसा हे गोंयकारांक कित्याक हे जी ब्युटी आमची आसा ती नॅचरल ब्युटी आसा. सो तेज्या लागून हे लोक येता आनी ही दर 50 मिटर्स जर हो कायदो इम्प्लिमेंट जालो जाल्यार ही आमची नॅचरल ब्युटी आसा म्हाका दिसता ती सगळी काबार जातली आनी एक कॉन्क्रीट जंगल जातलें. तेज्या लागून आमी गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीन डिसिजन घेतलेलें आसा की आमी सगळे जाण वांगडा रावतले, हे सगळे NGOs सगळे पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय येवन हेज्या बद्दल आमी फायट करतले आनी हेज्या लागून सदांच आमी तुमच्या बरोबर आसतले. एनवायरमेंट आनी आमचें कल्चर फक्त डिस्ट्रॉय करपाचें काम चालू केल्लें आशिल्लें. सरकाराचें काम कितें आसता, आमकां रस्ते बांदून दियात, आमकां हॉस्पिटलां बरीं स्कुलां बांदून दियात, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सेफ्टी, जॉब्स हे मेळना तुमकां फाटल्या 30-40 वर्सांनी. हांगा पावस पडटा तेन्ना आमी बुडपाक पावता हांगा. सो ही कामां सोडून फक्त तांचे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसा तांची ऑर्डरी आयकून आमचें एनवायरमेंट आनी आमचें कल्चर डिस्ट्रॉय करपाचें काम केल्लें आसा. फाटले 30-40 वर्सां जालीं पळयता आतां. पूण फाटल्या 3-4 वर्सांनी म्हाका दिसता हे डिस्ट्रक्शनाचें काम फास्ट ट्रॅकान चलिल्लें आसा. म्हाका सांगपाक वायट दिसता कित्याक पार्टी खंयची आसूं, जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकर दिल्लीक गेल्लो डिफेन्स मिनिस्टर जावन खंय तरी सगळ्या गोंयकारांक बरें दिशिल्लें बाबा आमचो मनीस खंय तरी येद्या व्हडल्या पोस्टार पावलो म्हणून. पूण ज्या दिसांतल्यान तो डिफेन्स मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान गोंय काबार करपाची सुपारी घेतिल्ल्या भशेन काम करपाचें जालां. Today Manohar Parrikar is back as the chief minister, as a contract killer of Goa. He is not doing anything for Goa, nothing. This government is being run by remote control from Delhi. तुम्ही पहिला मायनिंगाचे इतले प्रॉब्लेम जाल्ले, तो प्रॉब्लेम सोडूंक ना तांणी. कोल हब आणि रिव्हर नॅशनलायझेशन प्रॉब्लेम तकलेर हाडले आनी आतां वाडला तो CRZ नोटिफिकेशन. दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गोवा आनी हाच्या मागीर गोंय काबार जातलें हें इन्शोर करपाक मनोहर पर्रीकर परतो गोंयांत आयला. आनी हे CRZ नोटिफिकेशन म्हणून आमकां सांगता पूण आमी हें कित्याक हाडला ते सगळे जाणां सगळे बिल्डरांचे आनी व्हडले व्हडले हॉटेल इंडस्ट्रीचे कामां करपाक. दिस इज अ CRZ नोटिफिकेशन, नोटी करपाक हे CRZ कडल्यान. सो आमच्या पार्टींच्या हांव इतलोच प्रॉमिस करता, आर फाउंडेशन ऑफ आम आदमी पार्टी स्वराज. स्वराज म्हळ्यार जे लोकांक जाय तेंच जातलें. आमी कितें पॉलिटिकल करियर करपाक येवंक ना. आमी करियर सोडून आमकां दिसलें की बाबा खंयचीच पार्टी लोकांचो आवाज आयकना म्हणून आमी उबे राविल्ले आसा. आर फाउंडेशन इज स्वराज अँड वी वील ऑलवेज स्टँड बाय द पीपल. तू सगळ्यांचो आधार रे देवा, म्हज्या देवा, तू सगळ्यांचो आधार रे. तुका चिन्ह